निश्चित केल्ल्या वेळेत दुरुस्ती काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आमठाणे धरण अजूनय सुकेत आसा। मजगती सध्या आमठाणे धरणाचे दुरुस्ती काम झुजा पावण्यार चालू आसा। मात हे काम पुराय जावपाक आनीक किमान 10 ते 15 दीस लागपाची शक्यताय आसा अशी माहिती मेळिल्ली आसा। हांव सध्या दिवचल तालुक्यात येवपी आमठाणे डॅमाचेर आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता म्हजे फाटले वटेन जे दिसता ते आसा आमठाणेचे डॅम। फुडाराक कसलीच समस्या निर्माण जावची न्हय म्हण ह्या डॅमाचेर नवीन गेट बसयतात। मात नियोजन केल्ले वेळेत हे काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान ह्या धरणांत उदकाचो सांठो करपाचें काम लांबणेचेर पडिल्लें आसा। देखून ह्या धरणाच्या सरभोंवतणचो वाठार अजूनय सुको आशिल्ल्याचें दिसून येता। सद्याचें काम पळयत आनी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या धरणाचेर चालू आशिल्लें दुरुस्ती काम पुराय करपाक आनीक किमान 10 ते 15 दीस लागपाची शक्यताय आसा। आमठाणे धरणाचेर चालू आशिल्लें दुरुस्ती काम जुलय म्हयनो सोंपता म्हणसर पुराय करून ह्या धरणांत पयली सारको उदकाचो सांठो करपाक सुरवात करतले अशें नियोजन WRDन केल्लें। मात हे नियोजन निश्चित वेळेत पुराय करप WRDक शक्य जावंक ना। मजगती 22 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ह्या धरणाक धांवती भेट दिल्ली। 31 जुलय ह्या दिसा जेन्ना काम पुराय जावंक ना अशें कळटकीच हे काम पुराय करपाक आनीक 4 ते 5 दीस लागतले अशें ते वेळार WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी स्पश्ट केल्लें। आतां ऑगस्ट म्हयन्याचे 10 दीस जायत आयले तरी लेगीत हे काम पुराय जावपाची चिन्नां दिसनात। सध्या ह्या डॅमाचेर काम झुजा पावण्यार चालू आसा। गोमंतक TV खातीर आमठाणे डॅमा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।